शेनवारा वास्को हांगसर रस्त्यार आशिल्ल्या गाड्यांक लागून गाडेकारांनी थळाव्यामदीं पेटले। ह्या गाड्यांक लागून रस्त्यार ब्लॉक जाता अशी कागाळ थंयचे थळावे करतात। पयलीं म्हणटा रिस्पॉन्सिबिलिटी हांगाचो चेअरपर्सन म्युनिसिपालिटीचो दीपक नायक आनी दुसरो रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा तो आमदार हांगाचो लोकल। कारण हे रस्त्याचे जे गाडे दवरता न्हू हे सगळ्यान ट्राफिकाक खातीर प्रॉब्लम करता। आनी आतां ही जी फाटल्यान जी झगडी जाल्ल्या ह्या खातीर हे आख्खे सिटीचे जी घाण करून सोडलेली आसा। जो कोण वस रस्त्यार सगळें काम कोण मेकॅनीक रस्त्यार गाडे रस्त्यार सगळें हें दुश्य म्हणलें हेच्या पयलीं आमदार गेलो आतां दुसरो आमदार येयलो। हांगाचो जो सिटीचो कावन्सिलर आसा ताका कांयच पडोन वचोना। खबर आमरे हे दवरलो हांगा प्रोग्राम जाता देवाचो हे मैरांचे तेंचे फ्रूटवाल्यांचे हय फ्रूटवाले इत्ता पळय तेंचे ते सगळ्यांच्यो। हांवें कितें म्हटलां तांकां बाबा हांगा गाडे लावप न्हू हो देवाचो जागो। हांगा हे दवरलो वाडदीस जाता हांगा साफ सफाई करता सोमार भरता हय आजूच लायले तेंच्यांनी सोमार जाता आनी हे दवरले वाडदीस जाता शिवरात्री आमचे भरता तेन्ना हे सगळे रोड ब्लॉक आसता आमचे माटोक घालता हांगा ह्या रोडार लेगून आनी हांगा लोक जेवपाक बसता हांगा ताका लागून ताका गाडे लावंक नाका ते आमच्या आंगार येयले तूं कोण सांगपी आमकां म्युनिसिपालिटीन दिल्या म्हणपाक लागले हे हांगा हाय ते गाड्याकारी हाय ते मागीर हांवें कितें केलें आंगार येता म्हणून गाडो हांवें एक दुखल्लो हे वाटेन बसलेले मागीर आमकां बिल्डींग बांदले म्हणून हे सायड घालपाक लागले हे सायड घालपाक लागले आमी म्युनिसिपालिटीन वचून सांगून सारके करून बसलेल्या हे बायले येवन गाडी पलटी करा आज गाडी पलटी करा फाल्यां कितें बी केलें जाल्यार आमकां त्रास पडटा। आमी सगळे रिक्वेस्ट करून नुस्तें मार्केटान सगळे रिक्वेस्ट करून आमी बसता हिंगा आतां हिंगा 30-35 वर्सांनी बसलेले आमी कोणाकूय त्रास दिना कोणाक गाडी रस्त्यार ब्लॉक करना आमी इल्लिगल गाडी ना लायसन्साची गाडी ते लायसन सारके करून आमी इतली गाडी बसलेले आमकां तकलीफ दिनाका कोण येवन आमकां दादागिरी करपाची नहीं। म्यूनसिपैलिटी के इधर भारी था हमारा अभी बिल्डिंग रेडी हुआ है बिल्डिंग उधर से निकालने को लगाया हम लोग सब लोग म्यूनसिपैलिटी में गया स्टार्टिंग कब पहले इधर था पहला इधर था बाद इधर से इधर बिठाया बिल्डिंग नहीं था जब बिल्डिंग रेडी हुआ बिल्डिंग वाला निकालने को बोला सब लोग म्यूनसिपैलिटी में गया म्यूनसिपैलिटी 10 गाड़ा पास करके इधर बटाने को दिया हमारे को कल आके एमई आया था बाद में इंस्पेक्टर भी आया था सब लोग बटाने को दिया अभी ये लोग आगे निकालो बोलता है इधर से कोण लोग मच्छी वाला गाड़ी पलटी गया बताओ 2 गाड़ी पलटी गया है देखो 2 गाड़ी पलटी गया हमारा लाइसेंस का गाड़ा है पूरा 10 गाड़ा पूरा लाइसेंस की सब कॉपी सब दिखाया पूरा नाम लिख के लिया सब लोग का गाड़ा का नंबर लिख के लिया। कोण मच्छी वाला लवीना मैडम भी आया था लवीना वो भी आया गाड़ा बटाने सुबह भी आके बात करके गया लगाओ बोल के माल बोल के। अभी आप लोग क्या सोचा है कैसे सब लोग म्यूनसिपैलिटी में जा रहा लगा रहा था लगाने नहीं दे रहा मार्केटा भितर नुस्तेकार आनी व्हेजिटेबल वेंडर्साचे कितें प्रॉब्लेम जाल्ले नवरात्री चालू आसा तेंचे देवळा मुखार तेंच्यांनी गाडी लायले म्हणून तेंच्यांनी कंप्लेन दिल्ली सो हांगा येवन हांवें तेंचे दोगांचे भितर आयकून घेतले प्रॉब्लेम कितें आसता आनी दोगांले म्युच्युअली अंडरस्टँड करून दोगांले सेटल केलें। जाल्यार नगराध्यक्ष दीपक नायक म्हणटा गाड्यांक ही सुवात परमनंट न्हय। हाची कागाळ पुलिशेन जातकर पुलिशेन मध्यस्थी घेवन तापिल्लें वातावरण थंड केलें। आरडेक्स वहती वास्कोच्यान जॉन डी सिल्वा। पयले सुवातेर जे गाड्या फ्रूट वेंडर्स आहा तांकां पर्मनंट जागा खंयसरूच ना जे ते जाग्यार आसलेले ती जागा ऑलरेडी प्रायवेट लँड आनी ते सायडीक कोणाची कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग येयल्या आनी ताका विदावट गाडे काडल्या शिवाय ताका ऑक्युपन्सी मेळना एज पर कायद्या प्रमाणे जी बिल्डींग कंप्लीट जालेली आसा। सो हांवें तांकां गारा काडून सांगलें तुमकां शिफ्ट जायात म्हणून तेंच्यांनी टेम्पररी म्हणपाक की आमी ऑपोजीट बसो आनी तुमकां जागा कंप्लीट जाता जाल्यार तुमी बसा इन केस समज ते देवळाक प्रॉब्लम जाता जाल्यार 1-2 गाडी थंयसून शिफ्ट करूं शकता पूण सगळे शिफ्ट करूं शकना। समज एकोमोडेट जाता थंय कितले जाता समज 4 जाता 4 हांव एकोमोडेट करतलो पूण दुसरें पळोवपाक गेल्यार जी कोण झगडपाक वयता पळय तांकां झगडपाक कोणाक रायट ना। समज कोणाक प्रॉब्लम आसा तेंच्यांनी आमी ऑथॉरिटीज आहा आमचे कडेन येवनी आमी तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व करता।